3 वरां सुमार जालीं आमकां लायट ना. आमचे इन्वर्टर आहले ते डेड जाले. पावस ना कांय ना आनी आतां गरमेच्या दिसांनी लायटी चलना जाल्यार त्रास जाता. भुरग्यांची एग्जामी आसा, जाणटो लोक आसा, फॅन घालूंक येवना. आमी हांगसर फोन मारल्यार फोन लागना, सगलो एंगेज येता. 2 वर्सां फाटीं आमच्या वाड्यान ऑपोजिशन आहलें ते हाय टेन्शन लायन पास करपाक. विघ्नेश आनी आमी सगळे मेळोन आमकां ताणें कन्विन्स केलें की ते प्रॉब्लम आहा तेन्ना चेंज ओवर करतले आनी लायटी चालूच आसतल्यो म्हणून. जाल्यार आतां सद्या फेर्नांडीस वाडो लायट ना, पोत्ता वाडो लायट ना, कुडे दांडोय लायट ना आनी दुसरे बामणवाड्या लायट आसा आनी हांगसर लायट आसा. आमची कंप्लेन्स केल्यारूय कोण आयकना. कित्याक हे प्रॉब्लम चालूच उरता कांय खबर ना. मान्सून जावच्या आदी हे प्रॉब्लम आहा. मान्सूनान आनीक जायते सुबेज प्रॉब्लम जातलो. फोन एंगेज कित्याक दवरताले रे? हेंका कितें काम करपाचें ना, घरा वचा मरे तुमी. फोन एंगेज कित्याक दवरता? ऑफिस बंद करा आनी घरा वचा मरे. कोण येयले म्हणटकूच तुमचे फोन चालू जाता आनी फोन लायट गेली म्हणटकूच तुमचे फोन बंद जाता. म्हाका आतां 2 वरां जावन गेली मरे. हांव जेवपाचो उरला मरे. काय खान जेवपाचें आमी? कसलें काम करता तुमी? लायटीची बिलां टायमार येता. ती दुसरे म्हणजे स्ट्रेट लायट पेटना, ताका फोन केल्या उपरांत स्ट्रेट लायटी पेटता. बिलां आमी फारीक करता, प्रत्येक घराक बिलां वयता, ते कमी करिनात. ते प्रत्येक फावटी हांकां फोन करचे पडटा. कसली कामां करता तुमी? पब्लीक हे मरे तुमी. मेन इश्यू म्हणजे हाय टेन्शन आहा पळय, हे म्हाका दिसता सामकें काम करिना हाय टेन्शनाचेर. तेचेर मातशी हे इंजिन मातशी एक्शन घेवपाची. एक्शन कितें तरी काम करता मातशें लक्ष दिवपाचें. अशी कंटिन्यू 2-2 वरां फॉल्ट मेळना आमच्या. नाजाल्यार हाय ऑथॉरिटीन कोण तरी दुसरे लँडमॅन हाडून पळोवंक जाय. ही 2-3 वरां फॉल्ट जावप सामकें न्हू. फुडें खूब प्रॉब्लम जावंक शकता. वाजा जाता आनी झाडां पडटा कितें पडटा जाल्यार ते जावचें ना. म्हाका 4-5 तरी मनीस ते दवरपाकूच जाय हांगा. आतां ते स्टाफ चडशे घेतलेले आहा म्हणजे हाय टेन्शनाचेर वाडोवपाचें. ते एलडीचें काम तेंचें तें काम चालू आसता, ते खंय पळयलें ते चल्लें. पूण मेन हाय टेन्शनाचें अशें ते 2-2 वरां लांबी दवरीत तें काम लोक टाळतलोच न्हू.